प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 24वो विसवोर वोड 35 ते 48 पर्यंत. लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 35 to 48. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आणि त्या दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आणि कशे भाशेन उंडो मोठा असताना आपणे ताका वळखलो ते सांगले. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा अशें उलयता थंयच आसतना खुद जेजू तांच्या मदकत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तो एक भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात कित्याक आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका मांस आनी हाडां आसात म्हूण तुमी देखतात तशें भुतांक आसोनात. अशें उलोवन ताणें आपले हात आनी पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेन बरोवन ती अजून दुबावताली आनी इतली थटाकलेली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजेर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमच्या सांगाती हांव अजून आसलो तेन्ना तुमकां सांगलेलें तें हेंच. मोइसेसाची सुमूट, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तें सगळें देवाचे कुशेप्रमाणे संपादून येवचें आसलें. मागीर शास्त्राचो ओड समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्त खुश मरण सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो आनी जेरुजालेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत मौन बदलप आनी पातकाचे बोगसणे सगळ्या पोरजांक परगट जातले. तुमी ह्या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जी उतरां जेजून आपल्या शिसांक उलयलो ज्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. कितें घडलेलें भाव भयणीनो? जेजू सकाळीं फांत्यार पुनर्जीवन जाल्लो. तो मारी मागदलाक मेळ्ळलो. ताजे उपरांत थोड्या बायलांक मेळ्ळो. ताजे उपरांत तो दोगां शिसांक जे जेरुजालेमांतल्यान एमाउस रस्त्यार वेताले तांकां थंयसर मेळटा. तांकां थंयसर आपूण दाखयता की तो पुनर्जीवन जाला म्हणून. आनी हे शीस, एकल्याचें नांव सिमांव आनी दुसरो आमी सजमतांव जावन आसा क्लिओपास, ते दोगूय पोत्तून येयल्ले. खंयसर येयल्ले? एमाउसाक जेरुजालेमांतल्यान पयस गेल्ले ते आतां पोत्तून येतात जेजूक पळोवन. कित्याक जेजू पुनर्जीवन जाला जेन्ना तो ताणें जेवणा वेळार उणें मोडलेले तांकां त्यांनी जेजूक वळखलो आनी ते आतां पोत्तून गेल्ले दुसऱ्या शिसांक जेजूराक सांगपाक की जेजू खरेपणी पुनर्जीवन जाला. आनी त्या वेळार जेजू थंयसर हाजीर जाता तांचे बरोबर. 11 जाण आसले थंयसर. आतां थंयसर तोमास नासलो, थंयसर जुदास नासलो, पूण क्लिओपास आसलो आनी 11 जाण आसले थंयसर. आनी तो तांकां सांगतात हांव खरेपणी पुनर्जीवन जाला. आनी तो तांकां सांगता की आतां तो पुनर्जीवन जाला आनी ताणें आख्या संवसाराची पातकां घेतल्यान ताणें आपलो जीव दिवन एक बलिदान कशें दिलां सर्गीच्या बापाक. आनी जो कोण ताचेर भावार्थ दवरता तो आतां ताची पातकां देव बक्षिता आनी खरेपणी ताका सगळें देवाचें बरेंपण मेळटा. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां शास्त्रांचो ओर कितें आहा तें सजमयता. तांकां सांगता की जें बरयलेलें तें क्रिस्ता ताजे वयर कितें बरयल्लें तें सगळें आतां घडोवन येयलें. क्रिस्ताक मरपाची गरज आसली आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावपाक अशें देवान फरमायल्लें. आनी तो सांगता तांकां, तुमी म्हणटात वसात, आख्या संवसारान वसात आनी आतां ही बरी खबर दियात की जेजू तुमचे पासत मेलो. खरेपणी देव ह्या संवसारान मनीस जावन मेलो आनी ताणें आमची सगळीं पातकां गेली. कित्याक भाव भयणीनो, देव जावन आसा पवित्र आनी आतां आमचो संबंद देवाशी घट जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय आमच्या पातकांचें भोगसणें. आमकां जाय आमी पातकांक आमी पयस दवरपाक. पूण बरी खबर म्हणल्यार शिवर्तमान कितें जावन आसा? शिवर्तमान जावन आसा की आमकां आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवपाची गरज ना. कित्याक जेजू ह्या संवसारान येवन
तो खुर्सार गेलो, ताणें आमच्या पातकांचे फारीकपण दिलें. आनी आयज भाव भयणीनो आमकां गरज जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. म्हणटच भावार्था वरवीं आतां जेजूच्या रोगतान आमी नितोड जाता, आमची सगळीं पातकां देव धुवन काडटा, आमकां आपली भुरगीं कोत्ता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो आमकां आपली भुरगीं कोत्ता तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या उदेशी सर्गीचो बाप आपलो मेन नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयता. म्हणजे आमी जेजू खरेपणी आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानूंक ना जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो मेळचो ना. खूब लोक फटोवन उरला की तांचे कडेन पवित्र आत्मो आहा म्हणून, पूण पवित्र आत्मो आमकां मेळटा केन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो मेन नासलो मोग आमचे भितर ओतयता. आनी वो मोग आतां आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. हे शुवर्तमान, ही बरी खबर आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमचें तारण खरेपणी जाल्यार आमच्यान बसून रावंक जायना. आमकां जाय वचोन उठून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक. कित्याक आमी खरी बरी खबर मानून घेतल्या जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरवंडार मानला जाल्यार, खरेपणी आमी क्रिस्तांव जाल्यार, भावार्थी जाल्यार आमच्यान बसून रावंक जायना. ही बरी खबर आमकां दिवचीच पडटा. कित्याक हो देवाचो मोग आमचे भितर जो देवान ओतयला पवित्र आत्म्या उदेशी, आनी ही जाणवाय आनी ही सगळें आपलें उत्तर आमकां शिकयलां तें, हे आमच्यान आतां दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आयज भाव भयणीनो 28 वळीन जेजू म्हणटा तुमी ह्या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. तो शिसांक सांगता, आयज तुका आनी म्हाका सांगता. म्हणटा आमी ह्या घडणेची, घडणी म्हणजे कितें? देव आयलो ह्या संवसारान, ताणें मनीस जावन खुर्सार वचोन आपलो प्राण सोडलो, आमची पातकां घेतली, आमचे शिराप घेतले, आमकां जे वायट फोव जावंक जाल्लें तो भोगलो. आनी आयज भाव भयणीनो जेजू वरवीं आतां आमकां सगळें देवाचें बरेंपण मेळटा. आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आनी ही बरी खबर, ही जी घडणी घडली 2000 वर्सां पयलीं, फकत घडणी 2000 वर्सां पयलीं न्ही, पूण खरेपणी आमच्या जिवितांत जी घडल्या की आमी देवाचो मोग अनुभवला, हो मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता. तो आयज आमी आमच्या जाग्यांतल्यान उठया, आमची घोवायकी दिवया. हो मोग जो देवान आमचे भितर ओतयला, खरेपणी ओतयला जाल्यार पवित्र आत्म्या उदेशी हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.